हांव सध्या दिवचलच्या मुळगांव ह्या गांवांत आसा आनी मुळगांव गांवांत हांव ज्या जागेचेर बसलोलो आसा ती पवित्र बसका जावन आसा आनी म्हाज्या लागसारूच पळोवपाक मेळटा एक शिल्पाकृती. हांव तिका शिवलिंग म्हणचो ना, कारण शिवलिंग म्हणपा खातीर ज्यो गजाली गरजेच्यो आसता त्यो तितून आमकां पळोवपाक मेळना. बहुधा हे बौद्ध धर्मा कडेन निगडीत अशें एक संचित आसूंक शकता. जेन्ना बौद्ध धर्म जो आसलो त्या बौद्ध धर्माचे लामा जे आसले ते जेन्ना लामगांव हांगासर गेले आनी लामगांव तेंच्यांनी थंय जी गुंफा आसा ती कोरायलेली आसा. आयज ही गुंफा पांडवांची होवरी म्हणून वळखली वयता, पूण डॉक्टर ग्रितली मित्तल वॉलनर हांणी स्पश्ट केल्लेलें आसा की सदर गुंफा जी आसा ही बौद्ध धर्मा कडेन निगडीत आसा आनी लामगांव हे जे नांव आसा हे लामाग्रामा वयल्यान येयला असो निश्कर्श जो आसा तो इतिहास संशोधकांनी काडलेलो आसा. मुळगांव हो जर गांव पळयलो जाल्यार लक्षांत येता की पुर्विल्ल्या काळा सावन ज्या मार्गान हांगासली केळबाय देवी जी आसली आपल्या भयणीक मेळपा खातीर मया वयताली तेन्ना हो म्हातारघाटीचो मार्ग जो आसलो तो ऐतिहासीक मार्ग वापर करतालो देवी. आनी हो जो मार्ग आसा हो आमकां दाखोवन दिता की पयलींच्या तेंपार जे लोक आसले, व्यापारी आसले, प्रवासी आसले ते लेगीत ह्याच मार्गाचो उपेग करून मये गांवांत वयताले आसपाक जाय. कारण हो पुराय वाठार जर आमी पळयलो जाल्यार जो रामघाट आसा तो रामघाट दोडा मार्गा वयल्यान आमी जेन्ना येता तेन्ना थंय लाडफे गांव लागता. लाडफेच्यान मागीर फुडें जेन्ना येता तेन्ना वाळशी लागता आनी वाळशीच्यान मागीर येयल्या उपरांत मुळगांव आमी प्रवेश करता आनी मुळगांवच्यान मागीर म्हातारघाटींतल्यान मये आनी मयेच्यान मागीर फुडें मुख्य मांडवी न्हंय जी आसा तिचो जलमार्ग आसा त्या जलमार्गा कडेन वचपा खातीर बहुधा हो मार्ग जो आसलो तेचो उपेग करताले. आनी त्या वेळार जे बौद्ध भिक्षू आसले ते ह्या सगळ्या परिसरांत तेंचो राबितो आसलो. हांव निश्चितपणान सांगूंक शकना की हे बौद्ध धर्माचे संचित आसा किंवा हे हिंदू धर्माचे शिवलिंग आसा म्हणून, पूण इतकें खरें की ह्या पुराय शिल्पकृतीक जवळ जवळ 1000 वर्सां पयलींचो इतिहास आसा. कारण इतलें प्राचीनत्व त्या एकंदर शिल्पकृतीन आमकां नदरेक पडटा. देगेकूच एक शिवलिंग आसा तें काळ्या फातरान कोरायल्लेलें आसा, नंदी आसा. एकंदर पुराय वाठार जो आसा हो सुजलाम आनी सुफलाम आसलो. मुळगांव हो गांव खाण वेवसाय सुरू जावच्या पयलीं सैमान नटिल्लो. तो ग्रेस्त आसलेलो शेतकी वारशान आनी एकंदर हांगासले लोक जे आसले तेंच्या कडेन एक ग्रेस्त दायज आसलें तें म्हळ्यार जलसिंचन वेवस्था. अशा प्रकारची जलसिंचन वेवस्था जेका आमी इरिगेशन सिस्टम मॉडेल जो आसा हो हांगासर राबितो करपी लोकांनी निर्माण केल्लो. आयज ह्या वाठारांत जे लोक राबितो करतात त्या लोकांनी हो गांव जो आसा तो फळफळाक भरभराटीक येवपाक जाय हाच्या खातीर मोठो वावर केल्लो. आयज ह्या गांवांत आमकां केळबाय देवी जी आसा, सातेरी आसा, हेर देव देवतां जी आसा ती आमकां पळोवपाक मेळटा. पूण पुराय गांव जो आसा आयज एका माथ्यारचेर आमी जर पळयलें जाल्यार लोह खनिजाचो वेवसाय जो आसा तो नेटान चालू आसा. आनी हे जी वास्तू आसा, ऐतिहासीक वास्तू आसा, आमच्या गोंयचें सांस्कृतीक दायज जें आसा हे माती भरवण जावपाच्या वाटेक आसा. खरें म्हळ्यार गोंय सरकारच्या पुरातत्व पुराभिलेख खात्यान ह्या एकंदर वास्तूचें संवर्धन जावपाचें, ह्या थळाचें संवर्धन जावचें हाच्या खातीर प्रयत्न करपाक जाय आसले. गोंय मुक्त जाल्या उपरांत खरें म्हळ्यार ह्या अशा वास्तूंचें संवर्धन करपा खातीर सरकारान धोरण आंखपाक जाय आसलें, तांचें संवर्धन करपाक जाय आसलें. पूण कशें आसा की मिना खणीचो वेवसाय जो आसा हांव म्हणना तो बंद करात म्हणून, पूण जेन्ना एखाद्या गांवाच्या अस्तित्वाक तो वेवसाय सुरूंग लायता तेन्ना सरकारान हाचेर विचार करपाक जाय की थळावे लोक म्हत्वाचे आसात की मिना खणीचो वेवसाय म्हत्वाचो आसता. हो लक्षांत घेवनूच एकंदर आमच्या पुर्वजांनी आमकां जे ग्रेस्त दायज दिल्लेलें आसा तिची राखण करप चडांत चड गरजेचें आसा. Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications.